एल्विस कोम्स हांणी काणकोण पालिकेची भेट घेतली। पयलीं म्हळ्यार जायते हक्क पालिके कडेन ना आनी वयल्यान पालिके कडेन आसा तेवूय पावर सरकार काडून घेता म्हूण एल्विस कोम्स उलयला। पालिकांक भेट दिवन तांकां मेळून तांचे प्रश्न समजून घेतले म्हूण गोम्स हांणी सांगला। RDX खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। हांव खुबशे म्युनिसिपालिटीन असो विजीट मारता ह्या दिसांनी आनी लोक म्हाका आपयताय बी, पंचायतींनी बी वयता हांव। एक मोठो प्रश्न असो आसा पालिके मुखार की तांचे जे अधिकार आसा ते आतां सगळे कडेन म्हाका एकूय आयकुपाक मेळटा, जे अधिकार घटनेन तांकां दिल्ले ते दिवंक ना हांगा, पूण जे आशिल्ले तेय काडून घेतात। आतां एक उदाहरण, आतां चेअरपर्सनाक खंय इवन बेजीक तेंचे अकावंटाची सायन मारपाची पावर ना, एडमिनिस्ट्रेटीव सर्कल काडून ते काडून उडयले म्हणटा ते। तर हांव कितें म्हणटा, जें काम आतां आमी काणकोण आसा हांगा, तुमी पर्वरी बसून हांगा कितें जाता आनी कितें जायना तें तुमकां चड कळटा। ह्यो स्थानीक संस्था, लोकल बॉडी ज्यो आसा, म्युनिसिपालिटी जावं आनी पंचायत जावं, ह्यो कित्याक म्हणून लोकांनी निवडून दिल्या, कितें करपा निवडून दिल्या, आसा तेही पावर तुमी काडून घेता। रिक्रुटमेंट पावर आतां ना म्हणटा ते, रिक्रुटमेंट करपाची बंद। हो स्टाफ जो आसा तो म्युनिसिपल स्टाफ, आनी म्युनिसिपल म्हणटा तें ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन आनी घटनेन तें बरयल्लें आसा। हे कांय कोणा फावोर करना, हो सरकार ह्या लोकांक फावोर करना। हे घटनेन बसयल्ल्यो राजीव गांधी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो ताजें स्वप्न आशिल्लें की सगळे म्युनिसिपालिटी आनी ह्यो पंचायती ज्यो आसा तातूंतल्यान सरकार म्हणटा तातूंतल्यान लोकां पर्यंत पावचें। सरकार तुमच्या दारी म्हणटा एक्चुअली खरें हें तें सांगता तेणी। आनी एक ते आतां सांगता की एप्रेंटिसशीप स्कीम काडली म्हणून, CM एप्रेंटिसशीप स्कीम बरें आसा। एप्रेंटिसशीप स्किमा भितर लोकां भुरग्यांक ट्रेनींग मेळटा, हें बरें आहा। तें सुद्दां पगार खंय म्युनिसिपालिटीन घालपाचें आनी सरकार करता कितें? सो बेजिकली आयडिया हांगा येवपाक की हेंचे कडेन भासाभास करून एक डिमांड लोकां मुखार, एक सरकारा मुखार रेज करपाक, जे स्थानीक संस्था आसा, ऑटोनॉमस संस्था आसा, तांचे अधिकार तांकां मेळपा जाय आनी चड मेळपा जाय। तुमकां जाय म्हणून न्ही, पूण त्या घटनेन बरयल्लें आसा म्हणून। आतां फॉर एग्जाम्पल हांगा स्ट्रीट लायट, हांगची वॉटर सप्लाय, हांगचे हेल्थ सेंटर, ह्यो ज्यो संस्था बेजीक निड्स आसा त्यो सारकी चलताय काय नाही, तर तुमकां पणजी आनी पर्वरी बसून कळटा चड काय ह्या लोकांक चड कळटा? त्या वाठारांतली पंचायत त्या वाठारांतल्या कावन्सिलराक चड बरी खबर आसा काय तुमकां खबर आसा? सो हें आमचे काँग्रेस पक्षाचें धोरण की डिसेंट्रलायज जावपाकच जाय। त्या वाठारांतल्या लोकांक डिसायड करपा जाय, त्या ग्रामसभेन डिसायड करपा जाय आपल्याक कितें बरें आनी कितें वायट तें। इतलो हो मेन हेतू जावन आसा। आनी कामगारांचे बी कितें प्रश्न आसले सर काणकोण म्युनिसिपालिटीचे, तुमचे कडेन बी तशें कितें? कामगाराचे मरे प्रश्न सगळे कडेन आसा आनी हांव हें सांगत आयिल्लो आसा। चड करून आतां हे डेली वेजीस, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जे लेबर घेतलेले ते अशे सडटात, तांचे कडेन कोण लक्ष दिना। हे न्यू रिक्रुटमेंट करीत आसा आपल्या जाय तसो। आतां तो कॉमन कॅडर करतो म्हणटा, कॉमन कॅडर केन्ना जातलो? आनी कॉमन कॅडर जाय सर तुमी ह्या लोकांचो पावर जो आसा लोक घेवपाचो, आतां गरज आसा। आतां थोडे रिटायर जाता, थोडे आनी सोडटा, तांचे जाग्यार भरती करपाचो पावर काडलो म्हणटा ते। हाव कॅन इट फंक्शन लायक दीस? दीस इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्युशनान तुमकां एकट्याक रेकग्नायज केलें ना, केंद्र शासन आनी स्टेट शासन। ह्याच घटनेन ह्या स्थानीक संस्थांकूय रेकग्निशन आसा आनी फूल फ्लेज तांकां पावर दिल्ले आसा। ते पावर तांकां मेळपा जाय, आपलो ओन रिक्रुटमेंट करपाचो पावर तांकां मेळपा जाय। हें आमचें पक्षाचें धोरण। कित्याक लागून अशें करता म्हणटा तुमी ते? कित्याक तांकां कितें जालां, सगळी आशा सगळे आपल्या कडेन आसपा जाय, आज तितलें सगळें आपल्या ताब्यान आसपा जाय आनी दुसऱ्या कडेन वचपा जायना। म्हणजे तेच शाणे तांकां लोकांनी निवडून दिल्या, हांकां निवडून दिलें ना। ह्याय लोकांक निवडून दिल्ले आसा लोकांनी आनी ही जबाबदारी लोकां कडेन तेंची आसा। डायरेक्ट संपर्क कोणाय येता लोकां कडेन? डायरेक्ट संपर्क ह्या स्थानीक संस्था जे निवडून दिल्या तांचे येता। सो तांकां फेस करचें पडटा आनी आज फेस करपाक जायना कित्याक तांचे हात बांदून घातल्या। प्रॅक्टिकली सांगपा म्हणल्यार हे म्युनिसिपल कावन्सिलर जावं पंचायत जावं हांकां एक डोरमॅट आसता पळय घरां भितर सत तेन्ना, ते डोरमॅट सारकी यूज करता, म्हणजे पांय पुसपाक आनी कांय ना। इतली तांची स्थिती करून दवरल्या। हे मजबूत जावपा जाय। ह्यो संस्था ग्रामीण भागांत किंवा ह्या शहरी भागांत ह्यो स्थानीक संस्था मजबूत कोण जावपाक यूज करता म्हणटा तुमी? मिनिस्टर यूज करता? मिनिस्टर, MLA सगळे यूज करता तांकां फक्त ते वोटा खातीर यूज जाता आनी कांय ना। एक्चुअली डिलिव्हरी ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा ती तेंच्या हातांतल्यान जावपा जाय, आनी दॅट वील बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गव्हर्नन्स।